नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. फोंडेच्या फामाद नव्या बोरी पुलाक अंत्रुज सेतू म्हूण नवें नांव मेळपाची आसा शक्यताय. ही घोशणा पणजेंत जाल्ले 237व्या इंडियन रोड काँग्रेसीचे जाली बसकेत. गोंयांत पयल्याच खेपे ब्रिटीश संसदेंतल्या हाऊस ऑफ कॉमन्सांत फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसायाक मेळ्ळो. द पीपल अवॉर्ड 2026 अंतर्गत इंटरनॅशनल पॉलिटिशियन ऑफ द इयर पुरस्कार. राज्यांत अपघातांचें प्रमाण आसा वाडत. बांबोळे रेंट कारीन दिलो मोटरसायकल चलोवप्याक नेटान धपको. अपघातांत एकल्याक आयले 8 मरण. आषाढी एकादशीच्या निमतान पुराय गोंयांत चल्ला विठ्ठल नावाचो जयघोष. 13 दिसांची पायी करीत वारकरी चल्ले पंढरपुरात. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारां खातीर नुस्तेमारी कार्ड सक्तीचे. कार्ड नाशिल्ल्यांक बाजारात वा गांवांत विकपाक मेळचें ना नुस्तें. रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्यांचेर करतले खर कारवाय. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. आनी वीज बिलांत जावपी वाडीक लागून वास्को वीज खात्याच्या कार्यालयात थळाव्यांनी घेतलो घेराव. आमचो प्रश्न सुटावे जाले ना जाल्यार वीज मंत्र्याच्या घरा व्हरतले मोर्चा. आदली नगराध्यक्ष शांती मांद्रेकाराची शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. फांतोडेचो फोंडेचो फामाद नव्या बोरी पुलाक आता नवें नांव मेळपाची शक्यताय आसा. अंत्रुज सेतू अशें नवें नांव बोरी पुलाक दिवपाचो प्रस्ताव सरकारान मांडला. ही घोषणा पणजेंत जाल्ले 237व्या इंडियन रोड्स काँग्रेसीच्या बसकेत जाली. अंत्रुज भुमीचो इतिहास, संस्कृताय आनी अस्मिताय राखपाच्या हेतान हो प्रस्ताव मांडला. ताका थळाव्या लोकांचो सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा. राज्यांत अपघातांचें प्रमाण सेगीत वाडत आसा. मात ह्या अपघातांनी रेंट कार गाडयांचो चड भर घालता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. सरकार रेंट कार गाडयांचेर आळाबंद हाडपाक साबार पावलां उबारतात. मात आजून मेरेन रेंट कारीक निश्पाप लोकांचे बळी घेतात हेंवूय मुखार येत आसा. बिरेस्तारा राती कडेन बांबोळे रेंट कारीन मोटरसायकल चलोवप्याक नेटान धपको दिल्ल्यान एकल्याक 8 मरण आयले. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारां खातीर नुस्तेमारी कार्ड आतां सक्तीचे आसतले. नुस्तेकारांक नुस्तेमारी खात्यान दिल्ले वळखपत्र घेवचे पडटले. जाचे कडेन हे कार्ड ना ताका बाजारात वा गांवांत नुस्तें विकपाक परवानगी मेळची ना. फक्त गोंयच्या रहिवाशांक ही कार्डां दितले. ह्या कार्डा शिवाय नुस्तें विकतना कोणी सांपडल्यार ताची म्हायती पुलिसांक दिवची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. तशेंच रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. एकमेव धंदो आयज पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा. बट तो चड वेळ लागचो ना बायलांच्या हातीन वचपा खातीर. आनी कसो तो हांव सांगता. आमी बऱ्याच जाणांनी थोडे दीस पयलीं नुस्तें कापपाक बायले मनीस दवरलेले. तूं फक्त काप रे म्हणून हांव विकता. तो काप तो आतां घेवन बसोंक लागलो. जो कापतालो तोच आतां पाटलो घेवन बसोंक लागलो. तोच नुस्तें विकूंक लागलो. ती एक गजाल लक्षात घेयात. दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक, परराज्यातून येयल्ल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात. म्हणजे कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणून येयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणून येयलो, कोण तरी धुवंक म्हणून येयलो. आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसचे ना. ओ क्या रे, चाहे तो ले लो नहीं तो लेके जाओ म्हणटलो. चाहे तो ले जाओ नहीं तो जाओ म्हणटलो आमकां. की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचे की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता
तो ट्रेडिशनली कितलीशींच वर्सां विकता, मागीर तो ताका म्युन्सिपाल्टीचो सोपो आसुनी किंवा पंचायतीचो सोपो आसुनी हो ताका घेवपाक, बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना. तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हे कार्ड कोणाक दिवप जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय, म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय, की कोणाचे कोणूय येवन बसपाक लागतले. त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात, भायलो जो कोण बसता आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून, म्हाका काय ना, म्हाका एक 500 रुपया दिल्या पुरो, हे बंद करात. चडांत चड एखादा दुसऱ्या कोणाकूय कामाक सुद्दां दवरतले जाल्यार तो गोंयकाराक दवरात. कामांकूय दवरपाचो प्रकार आहा पळय तो भायल्या हाडून दवरूं नाकात, कारण ह्या बिझनेसांत पयशे आसा, नो डावट ह्या बिझनेसांत पयशे आसात. हे पयशे आमच्या गोंयकाराकूच मेळचे. ते जर एकदां भायल्याक कळात पयशे आहा म्हणून जाल्यार ते सगळे पयशे तांकां मेळटले. हांव सातत्यान म्हज्या पुलिसांक सांगत आसता, रस्त्याच्या तेकोन जे नुस्तें घेवन बसतात ताका बंद करात, तांकां धरून भितर उडयात, ते मार्केटानूच वचूंक जाय. तुमी जर पळयशात हे रस्त्याक तेकोन नुस्तें विकपी हे सहसा शक्यतो भायले असतात. आमचो ट्रेडिशनल नुस्तेकार रस्त्यार बसना, तो मार्केटानूच बसता. त्या खातीर गोंयकारांकूय बी कळोंक जाय. हांव सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या वतीन रिक्वेस्ट करता, रस्त्यार नुस्तें घेवन बसता ते सगळ्या जाणांनी बंद करचें आनी नुस्त्याच्याच मार्केटान येवन नुस्तें व्हरचें, जेणे करून आमच्या नुस्तेकारांक ताचो फायदो जावपाक जाय. 2 स्किमी लॉन्च केल्यो आनी ताज्या उपरांत आमी वेगवेगळे अजुनूय प्रोग्राम्स लॉन्च करपाचे. एक फायनान्शियल असिस्टंट फॉर द क्रॅप कल्चर. आमी आतां पळयताले की कुल्ली कशा पद्दतीन बॉक्सांतल्यान आपुणूच देंवन गेली, बरोबर काय ना. तो क्रॅप कल्चर हा गोंयांत निर्माण जावचो हेच्या खातीर स्कीम नासली. म्हणून म्हाजें म्हणणें इतकेंच आसा, जी ट्रेडिशनली नुस्तें विकता ताच्या फुडल्या जनरेशनान नुस्तें पोसपाकूय लागचें. आमी क्रॅप कल्चर ही स्कीम इंट्रोड्यूस केल्या. फिश वेंडर म्हणून आमी सगळे एसिस्टंट तुमकां दिता, ताचो खूब बरो उपयोग तुमी सगळ्या जाणांनी करचो. गोंयांतल्या 5 IAS अधिकाऱ्यांची बदली केल्या. गोंय राज्याचे वेंचणूक आयुक्त आणि IAS संजय गोयल हांची अरुणाचल प्रदेशात बदली केल्या. IGP अजय कृष्ण शर्मा, DIG वर्षा शर्मा हांची दिल्लीत बदली जाल्यार SP आरशी आदिल आणि टिकम सिंग वर्मा हांची जम्मू काश्मीरात बदली केली. तशेंच IPS गौरव शिकरवारकर आणि श्वेता सिंग चौहान हांची गोंयांत बदली केल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयान हे विशींचो आदेश जारी केलो. वास्को MMCची आदली नगराध्यक्ष शांती मांद्रेकराच्या फुडारपणाखाला थळाव्या बायलांनी वीज बिलात सतत वाढ जाल्ल्यान वास्कोच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात घेराव घेतलो. वीज दर वाडीक लागून सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक जिणेचेर परिणाम जावपाक लागला असो आरोप आंदोलकांनी केला. नागरिकांच्या कागाळीकडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान प्रशासनाचेर टिका करून सरकारान बेगोबेग सुटका दिवची अशी मागणी केली. या आमच्या प्रश्नाक आपेस आयल्यार आम्ही वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या घराकडेन मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी शांती मांद्रेकरान दिल्या. महिन्याचे महिने आमकां वाडोवन बिलां धाडटा. आमकां 1,500 बिल येताले पयलीं, आतां आमकां 6 म्हयने जाले 3,000 बिल येता. वयल्यान म्हयन्याचे म्हयने 1,500 पेनल्टी, तें बिल भरून पेनल्टी ते भरता आमी. वयल्यान चेड्यान म्हाजे 5,000 रुपया ते भरले आनी पेनल्टी म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक बिल दिलां. पयलीं 2 तारखेक ही पोटली दिली हाडून आनी आमी समजली माफ जाले म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक दुसरें बिल दिलां. म्हणजे आमी हे बिलां खंयची म्हणून भरपाची? आमचे कडेन भरपाक जायना ती बिलां. आमचे कोण कामाक ना. म्हाजो घोव आतां पेन्शन घेता पळय, ते आमी आमच्या पोटाक खावपाचे, लायटीचे बील भरपाचे, उदकाचे बील कितें भरपाचे आमी? आमचे कडेन ही अशी बिलां भरूंक जायना. आमकां हे सरकारान पळय आमचो कितें तो न्याय करपाचो. आमचे कडेन बिलां भरूंक जावची ना आनी आमी भरची ना आतां बील. आता वयर तुम्ही ही कडे गेल्ले गंगू कुट्टीकरान, त्यांनी तुमकां कितें उत्तर दिला याच्या बद्दल? तो सांगता आमकां
हेवटेन तेवटेन आमकां सांगता, गुंवळायता आमकां, हेचे वयले तेचेर घालता आनी आमकां सांगता ना ती तशीच वाडटा, अशें वाडटा. आमकां तो कितें उलयला तो आमकां काय तेचें कळोंक ना. आमकां ते उलोवपाचें तेचें कांयच नाका. आमकां फक्त तें आमचें बील कमी जाल्लें. हें जर बील आमकां आतां कमी येयना फुडल्या म्हयन्यान आमी सगळ्या लोकांक घेतली, मोर्चा घेतली आनी धवळेकाराच्या दारार वचून बसतली. आमचे कडेन ही बिलां भरूंक जावची ना. आमच्या घरान कितें गिरणी चलना. गेल्या म्हयन्यान 3,900 भरले, परत ह्या म्हयन्यान 3,700 खंयचे भरूं. म्हाजो भाऊ काय कामाक ना, गव्हर्मेंट कामाक ना, टॅक्सी चलयता. ते बीन एअरपोर्ट सरकारान तो बंद करून उडयला. थंय भाडी मेळना. आतां कितें करूं आमी ताका सांग. ना जाल्यार हांगा तर काय जायना जाल्यार आमी ढवळीकारा कडेन वयता मोर्चा घेवन. सर हांव ढवळीकाराक सांगता की इतलेंच की लायटी बिलां कमीत कमी मातशी कमी करा. आमच्यान जायना 4,000-5,000 भरपाक. कित्याक म्हाजो मिस्टरूय ना, म्हाका चेडो बीन ना. हांव जोडून सगळें करताय पळय. नाल्यार आमकां एक म्हाजे चेडो थंय गव्हर्मेंट जॉब तर दिया. वास्को आमी ओगी रावतालीं, हेच्या फुडें वास्को आमी ओगी रावची ना. मुक्कुट्यान आमी पयशे भरतालीं. तुज्या घरा कडेन येतलें आमी ढवळीकार. हांव तुका सांगता पळय, आपली वास्कोच्या बायलांक बीन येतली. विद्यार्थ्यांच्या जेवणात बेजबाबदारकी चल्ल्या वय. गोंय विद्यापीठाच्या मेसात विद्यार्थ्यांक वाडपी जेवणात किडे सापडिल्ल्यान भुरग्यांच्या भलायकेचो गंभीर हुस्को निर्माण जाला. ह्या अनादी भुरग्यांच्या ताटात जल्ल्याचे पांय सापडिल्ले खंय, जाल्यार आतां ताटात किडे सापडले. मजगती प्रशासनान कारवाय करपाक सुरवात केल्या. तशेंच ABVPच्या शिष्टमंडळान रजिस्ट्राराक मेळून बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. So I've been here in the hostels from last 1 year, and the food is not good. I am a vegetarian, so when we find cockroaches and maggots in the food, so it is hard for me to eat those foods. And apart from that, last year, 1 whole month I had to eat outside because it was hard to eat in the mess because the food was very bad. They started nicely, the food was okayish at the start, but as the time passed by and the food went as a down. The food in the hostel is really not meeting the hygiene standards, because yesterday one of my friend found maggots in her food, and also in the kheer and all they found cockroach leg parts. So and the food is very oily. आयज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आम्ही रजिस्ट्रार सरांची भेट घेतली. कारण हें आशिल्लें की हॉस्टेलांतल्यान जे मेस आसा जाल्यार काही इश्यूज आयिल्ले, जशे की हॉस्टेलाच्या फुडान जो कॉक्रोचचे थोडे पार्ट्स आसा, लेग पार्ट्स आसा ते मेळप, तशेंच जे मॅगट्स आसात, किडी आसात ते हॉस्टेलाच्या जेवणान मेळ्ळ्यात अशी भुरग्यां कडल्यान कंप्लेंट आयिल्ली. सो ताका त्याच विशयाक लागून आमी रजिस्ट्रार सरांची आयज भेट घेतली आनी जे सिरियस आमचे कन्सर्न्स आसात ते रजिस्ट्रार सरा फुड्यान दवरले. आफ्टर आमी सराक मेळ्ळे, सरांनी प्रॉम्प्ट एक्शन बेगीतल्या बेगीन घेवन म्हणजे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा मेसाचो ताका एक सोकॉज नोटीस आहा जी ती सरान दिल्लेली आसा. तशेंच ताका बाय द रुल्स कितें जी फायन मारपाची आसा ती प्रोसिजर ऑलरेडी इनिशिएट केल्लो आसा. तशेंच आतां बेगीतल्या बेगीन आमच्या मागणी प्रमाणे सरान जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका तेजो टर्म आसा तो टर्मिनेट करून बेगीतल्या बेगीन जो नवो प्रोसेस नवो कॉन्ट्रॅक्टर लावपाक जो प्रोसेस करपाक जाय तो खंयसर तरी सुरू केल्लो आसा. तशीच आयज भुरग्यां खातीर गोवा युनिव्हर्सिटीच्या आनी एक बरी बातमी सरान आमकां दिली की जो ब्लॉक ई आसा SBSB आनी SCS तसोच गोवा बिझनेस स्कूल आनी मनोहर पर्रीकर स्कूल ऑफ लॉ हातूंतलो जो कॅन्टीन कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताजी जी टर्म आशिल्ली तो टर्मिनेट करून 13 तारखेच्यान नवो कॉन्ट्रॅक्टर येतलो आनी जो भुरग्यांक जेवणाचो प्रॉब्लेम जातलो तो खंयसर तरी सॉल्व जातलो अशें आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी सदांच जे कॅम्पसाचेर इश्यू आसतले न्हय ते फक्त गोवा युनिव्हर्सिटी कॅम्पसार तर गोंयच्या प्रत्येक कॉलेजीन जे इश्यू आसतले ते सॉल्व करपा खातीर आमी सदांच तत्पर आसात आनी भुरग्यांच्या वांगडा आमी सदांच उबे आसतात. कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकार सभाघर 1 ऑगस्ट सावन दुरुस्ती खातीर बंद आसतले. हे काम केन्ना पुराय जातले हे तज्ञ वांगड्यांनी सादर केल्ल्या निमाण्या अहवालाचेर निंबून आसा.
हे खातीर IIT चेन्नईन डॉक्टर पिल्लय हांची तज्ञ म्हूण नेमणूक केल्या अशी माहिती कला अकादमी वांगडी शंकर गांवकर हांणी दिली. तशेंच कोंकणी नाट्य सुवाळ्याचो निमतान शुक्रारा 10 जुलय दिसा नाटककार पुंडलीक नाईक हाचो भोवमान जातलो. तशेंच कोंकणी नाट्य मेळावयले 30 वेगवेगळ्या पुरस्कारांचे वांटप जातले अशें कला अकादमी अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकरान सांगलें. स्टेटस पळोवपाक गेल्यार कलाकारांची एक्टिविटीज कांयच बंद ना. दुसरे सगळे ते अटेंड करतात टास्क फोर्स कमिटी आसता ते म्हणटकीच बाकीच्यो PWD मार्फत काही बारीक कामां आसली ती केली सुद्दां आनी परत आमचे एक्टिविटी चालू जाला. काल पयर सुद्दां आमचे बऱ्यापैकी फंक्शन ते जाला, फंक्शन चालू आसात. फाल्यांच्या फंक्शन थंयच जातले म्हणटकीच तशी कांय खंयचेच फंक्शन बंद जालें ना. एक्टिविटी चालू आसा आनी ज्यो एक्टिविटी आज पर्यंत बंद पडलेल्यो हांव पयलीं पण सांगता जेन्ना एक ताबो घेतले उपरांत आज एकच आमी हे लक्षात घेतलें आसा की कला अकादमीचो एक दर्जो एक पयलीं पासून एक वेगळो आसा मोठा. तो खंय कालांतरान काही कमी वर सकयल जाल्ले आसात ते आनी काही कार्यक्रमय बंद पडले. ते कार्यक्रम परत पूर्वरत जावचे, परत चालू जावचे हो हांवें हे केलो प्रयत्न केलो आसा आनी सुरवाती केल्या. तुमकां खबर आसतलें कला अकादमीचें रिनोवेशन काम जालें आनी तेजे नंतर आतां ते गव्हर्मेंटान टास्क फोर्स कमिटी अपॉइंट केली कितें आसा आनी ते रेग्युलरली मिटींग जाता आनी आय एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट कमिटी. सो तेका लागून चेअरमॅनान म्हाका रिक्वेस्ट केला की तुमी जस्ट ब्रीफ दिवचे ते स्टेटस दिवचो. तितून ते 2 इश्यू आसा. एक म्हणल्यार सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक्स हो एक्सपर्ट डिफरंट आसता. तशेंच आसता ते स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अँड मेथोडॉलिटी टू बी यूज फॉर द असं सारकें कितें जर फ्लॉस आसा ते सारकें करपाचे. सो हे 2 डिफरंट तरांचे एक्सपर्ट आसा. आता सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक आसा न्ही त्याची 3 एक्सपर्ट अपॉइंट केल्या टास्क फोर्स कमिटीन. तिनी इन्स्पेक्शन लास्ट 15 दीस पयलीं जाले कडेन आसा. तिनी पयली रिपोर्ट तयार केल्लो प्रिलिमिनरी आनी आतां तेणी सेकंड रिपोर्ट फायनल रिपोर्ट करपाक पयलीं इन्स्पेक्शन जाले कडेन आसा. आतां ते फायनल रिपोर्ट दितले की वॉट इज टू बी करेक्शन्स टू बी डन इन द एक्झिस्टिंग कितें केलें तेतून भितर कॉन्ट्रॅक्टरान. तो रिपोर्ट येतकीर ते इमिडिएटली रेक्टिफिकेशन जातले. दिस इज रिस्पेक्ट टू सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक. Other regarding the structural stability and methodology to be used to correct the defects if any noticed by the expert. तेका लागून IIT चेन्नईचो डॉक्टर पिल्लय म्हणून तेका अपॉइंट केला गव्हर्मेंटान. आता पत्तो हय बिकॉज इट इज एक्सपर्ट वर्क न्ही. पयलीं जें काम केलां की सारकें आसा काय ना हू कॅन टेल बेटर एक्सपर्ट आनी डॉक्टर पिल्लय म्हणून तेका एंगेज केले कडेन आसा. सो दे वील इन्स्पेक्ट म्हळ्यार थिंगा एंगेज करपाक प्रोसिजर जाला. पयर आमकां सांगले त्या प्रमाणे मिटींग जावना. मिटींग जातकीर प्रपोजल गव्हर्मेंटान मूव केल्लें तेंका अपॉइंट करपाक तेंगे फीस बी आहा न्ही बिकॉज दे आर व्हेरी एक्सपर्ट. सो तेंचो प्रपोजल आयिल्लो तेंगेले खर्च कितलो लागतलो रिपोर्ट तयार करपाक ते प्रमाणे ती फायल मूव केल्ली आनी एप्रूव जालें म्हणून हांवें केलें. आतां नेक्स्ट मिटींग आमकां कन्फर्मेशन खर्च लागतलो तिने एस्टिमेट दिला. PWD दिली कडेन आसा. तेंगे एक कितें आसा आतां आमी कन्सल्टंट कशें अपॉइंट करतात ते प्रमाणे तेंगे कन्सल्टन्सी फीस न्हू त्यो. सो त्यो वयली ती गव्हर्मेंटान एप्रूव केला. दे वील इन्स्पेक्ट आणि दे विल गिव द फायनल रिपोर्ट एक्सपर्ट रिपोर्ट की किती किती मिस्टेक आसा आणि किती करेक्ट करपाचे. तेजे वयल्यान PWD सेट दे विल डू इमिडिएटली ऑन द एमर्जन्सी बेसीस की तेजी जे एस्टिमेट तयार करतले आणि ते 1 ऑगस्टाचेर आपण काम चालू करतले. जे आता जे ते पयशे म्हणल्यार बिकॉज दे हॅव 10 crores इन तिथे होल्ड करून दवरले कडेन आसा न्ही पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराचे. तितूंतल्यान ते काम जातले जे पयशे दवरले. कुळे शिगांव पंचायत वाठारांत रस्त्या कुशीक वाडिल्ल्या झाडाक लागून दुचाकी चलोवप्यांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. अपघात जावचे न्हय हे खातीर शिगांव ते बिंबल मेटावडो रस्त्या कुशीकची प्रशासनान बेगोबेग झाडां बेंडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. नमस्कार. आम्ही कुळे पंचायत क्षेत्रांतल्या जो शिगांव टू बिंबल रोड वयता त्या रस्त्यार आसा. ज्या जाग्यार दोन्ही बाजूनी जे रस्तो आसा त्या दोन्ही बाजूनी हांगा झाडां झुडपां वाडलेली आसा आनी हो एक मार्ग आसला आनी हो शॉर्टकट रोड आसल्या कारणान हांगा बेळगांवच्यो गाडयो शॉर्टकट वचपाक वयता बेळगांव वचपाक आनी हांगा स्थानिकूय लोक ह्या रस्त्याचो मोठ्या प्रमाणात वापर करता. तेन्ना दोन्ही सायडीचे जे वळणां आसा आनी वळणाचेर झाडां सगळीं रस्त्यार येयल्ली आसा ताका लागून एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. तेन्ना संबंदीत जे रस्ता विभाग जे खातें आसा आनी कुळे पंचायत कुळे शिगांव पंचायत यांनी याची दखल घेवन जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याची दोन्ही सायडीची जी झाडां आसा ती सगळी कापून रस्तो स्वच्छ करचो अशी लोकलाची मागणी आसा. तशेंच जे बाकीचे कुळे पंचायत क्षेत्रांतले आनीकूय रस्ते आसा त्यावर रस्त्यार ह्याच पद्दतीचे झाडां अशी वाडलेली आसा. तेन्ना सगळी साफसफाई करपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर.
विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल अशा जयघोषात भक्तांनी पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर पायी वारी सुरू केल्या. केपे कट्टा आमोणेच्या श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळान सलग 5व्या वर्सा पंढरपुरात वचपाक पायी वारी सुरू केल्या. या वारीत सुमार 130 वारकरी वांटेकार जाल्यात. हातूंत सावड्डे, कुडचडे, केपे, काणकोण, बाळ्ळी आणि हेर दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्तांचो आस्पाव आसा. पळयात पंढरपुरात वचपी या पायी वारीची खिणचित्रां. श्री एकनाथ महाराज की जय. श्री हरिओम रामकृष्ण हरी. संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी ट्रस्ट कट्टा केपी दक्षिण गोवा आज आपली 5वी वारी दक्षिण गोंयाच्यान केपेच्यान ही सुरू जाता. इल्लेशें करून नियोजीत सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं आमी उत्तरेक मुळगांवची वारीक वताले आनी हेवटेन दक्षिणेच्यान एकूय वारी नाशिल्ली. तेन्ना अशें दिसलें की दक्षिण गोंयाक लोक ना काय म्हणून वारी वचपाक, काय तांकां व्हरपी कोण ना. अशें म्हणून आमी एक प्रयोग करया म्हणलो. प्रयोगाक असो प्रयोग केलो आनी आमी कार्तिक एकादशीक आमच्या निराबागान गेलो. 50 वारकरी सांगले पूण 375 संख्या जाली. हेजे वयल्यान कळ्ळें की लोक आसात. लोकांनी आमकां प्रश्न केलो की आषाढी वारी हेवटेन कित्याक करना. ते वर्सा आमी आषाढी वारी 2020 केली पयली वारी. ती वारी खरोखर आमकां 55 वारेकऱ्यांचो प्रतिसाद मेळ्ळो. अत्यंत सुलभपणे वारी जाली. पयलेच कांय अनुभव नाशिल्लो. ते अनुभव नासतना सुद्दां माऊलीन ती वारी आमगेली बरी कशी केली. आनी आजचा काळात 50ची 100ची 150 करून ही वारी आसता जाल्यार अंदू ही आमची 5वी वारी. पोरूंची वारी अत्यंत बरी जाली, अनोखी अशी जाल्ली. न भूतो न भविष्य ती म्हणना, आज पडटली जी न भूतो तशी जातली आनी बरी जातली, आराखडी जातली. त्याच बरोबर ह्या वारीक आज जवळ 150 लोक आसात. वाटेर आमकां पंढरपूर पावता म्हणल्यार जवळ आनीक 50-200 तरी लोक जातले. रामकृष्ण हरी. संत श्री ज्ञानेश्वर वारकरी ट्रस्ट कट्टा केपे यांच्या 5व्या आषाढी कार्तिकी वारीच्या आयज हांगा शुभारंभ जाता. साधारणशे 130 वारकरी आयच्या ह्या वर्साच्या वारीक हांगा साकून आता पंढरपूर कडेन प्रस्थान करतले. आणि सबंद वारकऱ्याचा उत्साह सामको दुगणी जाल्ले कडेन आसा. हांव कोगळचो. आमी ही वारी स्टार्ट केली केपे तालुक्यातल्या बेनवडे ह्या गांवांत विठोबाच्या मंदिरांतल्यान आमी स्टार्ट केली. ती आतां हांगा आमचे जेवण जातकीर आमी परत स्टार्ट करतली. आमचे बरोबर आनी एक ग्रूप मडगांवचो आमचे बरोबर हे जातलो जॉयन जातलो. आनी आमी आतां आयच्या आमचे स्टॉप आसतलो जो सावड्डे आसतलो. फाल्यां सकाळीं सावड्डे आमी 6 नंतर आमी भायर सरतले. ते आमचे शिगांव आमचे दनपार स्टॉप आसतलो आनी मागीर मोल्या. ही म्हाजी पयली वारी. आज खूप खुशालकाय भोगता जेन्ना 130 वारी पंढरपूर चलोन वयतले. ही परंपरा देव विठ्ठलाची जी आसा ती जरी तर चयल्यार एक बरें स्पिरिच्युअल वाठारांत जेन्ना आमचे लोक बरें डिसिप्लिनान इतली वर्सां जालीं वता. आनीक ह्या पंढरपुराक जवळ जवळ 20 लाख लोक रेजिस्टर जातात. आनीक हांव मागता बरी भलायकी देव विठ्ठलान आमच्या सगळ्या जे वारी आहा तांकां दिवची. आज जेन्ना पंढरपूर वयतना 800 वर्सां जालीं. ही आमची संस्कृती, ही परंपरा जीव दवरपाचे जाय ते प्रयत्न लोक करता. हांव मागता तर सगळ्या ह्या आमच्या वारीक गोंयभर सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आमगेली फॅमिली तांकां आज पावोवपाक येयलेले आसा. शेजारी लोक जे पळय आज आसा देव विठ्ठलान तेंचेर आनी तेच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता म्हूण मागता. गोंया खातीर अभिमानाचो खीण. ब्रिटीश संसदेंतल्या हाऊस ऑफ कॉमन्सांत गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसायाक द पीपल्स अवॉर्ड 2026 खाला इंटरनॅशनल पॉलिटिशियन ऑफ द इयर हो पुरस्कार फावो जालो. हो भोवमान मेळोवपी तो पयलो गोंयकार. हो पुरस्कार स्विकारतना तांणी परदेशांत रावपी गोंयकारांक दोट्टी नागरिकत्वाची मागणी करपाचेर भर दिलो.
was overawed by the occasion, especially because I'm in politics for quite some time, but to be adjudged the best politician of the year is a very big honor, and I will cherish this, especially because it's in the right place. I would like to thank the people of Goa who stood by me with our slogan of Goy Goikar Goikarpon, which in Konkani means Goa, Goan and Goanness. Goa is the smallest state of India, but it makes up much in being a very liberal, inclusive and a very progressive state of the country. We have a very distinct identity which we have maintained through a historic opinion poll. This is the only referendum in modern Indian history. A referendum where we maintained our distinct identity, our way of life, and from then onwards it's always been a struggle for us Goans to see that we protect our land, our culture, our tradition and our identity. Honor is not only a personal honor for me, it's an honor for the people of the state. It is for those people who have been trying to maintain our identity, maintain our uniqueness. And especially in these times, it's quite difficult, but we still do it. I would like to raise an issue that touches a predominant section of the Indian diaspora, especially Goan origin people. This recognition is not a culmination of my effort, but basically an encouragement to fight for Goa and its Goanness and our distinct identity. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर.